मोर्जे कासव संवर्धन वाठारात शेकावाल्यांची अतिक्रमणां दिसान दीस वाडली। सनबेडी दर्यादेगेर घातिल्ल्यान तांतयां घालपाक आयिल्ल्या कासवांक आडखळी। पर्यटन खातें शेका आड कारवाय करपाक फेल म्हूण थळावे उलोवन दाखयतात। ब्रेस्तारा साजे वेळार दर्यादेगेर तांतयां घालपाक आयिल्ल्या कासवां आड ट्युरिस्टांनी गर्दी केली। व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाला। शेक जे आसात आणि त्याच बरोबर एका वाटेन जर पळयतात जाल्यार फुडें कासय संवर्धन आणि टर्टल नेस्टिंग हे जे प्लेस आसा, ही बीच आसा, हे प्रिजर्व करपाक आयल्या आणि ह्या जाग्यार कासव अंडी घालपा खातीर, कासय जे आसात अंडी घालपा खातीर हांगा येतात। ते मोडा त्याच बरोबर विठ्ठल दासवाडा हे जे फूल बीच बेल्ट आसा, ह्या जाग्यार जे कासय जे आसा केन्नाय तांतयां घालपा खातीर येतात। पूण हांगा एक जाता की जे बिगर गोमंतकीय जे शेक आसात, त्याच बरोबर जे हॉटेल्स आसात, ते लाकडी जे पलंग आसात, जे बेड आसात, ते एकदम बिचार हाडटात आणि खंय तरी तांचेर कारवाय जायना। आणि जेन्ना कासय जेन्ना अंडी घालपा खातीर येतात तेन्ना खंय तरी तांकां डिस्टर्ब जाता। मागीर ट्युरिस्ट जे आसात आजूबाजूक जमतात। पूण काल अशेंच एक इन्सिडंट जालें। इन्सिडंट संक सुमार एक कासय विठ्ठल दासवाडा हांगा तांतयां घालपाक आयिल्ले आणि त्या वेळार थंयसर बेडी जे आसात, जे बिगर गोमंतकीय जे बिझनेस करतात, तांचे जे बेडी घातलेले शेकाचे, ते एकदम बिचाक तेंकून आशिल्ले आणि खंय तरी ट्युरिस्ट आणि आयल्यान डिस्टर्ब जाले। त्याच्या उपरांत जे काशे आसा ते एक फोंडकुलां मारले ते रेंवेन आणि तेणी अंडी घातल्या। जे बेडी बिचा देगेर हाडटात ते खंय तरी तेंचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा। पूण जेन्ना एक्शन घेवपाक ते येता तेंकां पयलींच कळयलें वयता। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी।